दनपारा 2 वरांचेर पेडणेचे उच्च जिल्लोधिकारी राजेश आजगांवकर हे मामलेदार अनंत मळीक हाचे वांगडा घडणुकी थळार आयले। आंदोलकाच्या वटेन ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकार, ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकार, व्यंकटेश नायक, वारकड नागझरचे सरपंच संजय तुळसकार हाणें जे तरेन पंचायतीन नोटीस दितोकेच काम बंद उडयले ते भूसंपादन अधिकारी चंद्रकांत शेटकार आनी उप जिल्लोधिकारी राजेश आजगांवकर हाणें सुरू केले। तेच भशेन ते 24 वरां भितर परत सुरू करचे ना जाल्यार आमी पेडणे पुलीस ठाण्यांत बसून धरण आंदोलन दवरतले अशी शिटकावणी दिवन आंदोलन स्थगीत दवरतले। तुम्ही ती काम सुरू करपाचो आदेश दिलो म्हणून हे आता एज्युटेशन रस्त्यार घेवचे पडले न्ही सर। काम काय बरें स्टॉप झालें, परमिशन असा अशें झालें अशें म्हणचे पडटलें। काम काय बरें स्टॉप जाल्लें। जे जेन्ना LAO येवन सांगता पळय स्टार्ट कर म्हणून कळ्ळें न्हू म्हणटूच मागीर आमकां अशें दिसता की पंचायती तेंच्यांनी कन्सल्ट करूंकूच जाय न्हू। तातूंत आपूण घेवपाचें आनी सांगपाचें दिस इज द ऑर्डर, दिस इज ऑन दिस बेसीस हांव तुझ्या कलेक्टराक सांगता। पण काल खंय गेले तुमी आता? काल तुझ्यानी कडे सगळं हांव तुझ्या कडेन उलयता आनी चड उलयता। बरें, म्हजेच कडेन उलयता। परत होच विशय। सो आता PIच्या कोर्टान बॉल गेला सर। तुमकां कितलो टायम जाय एक्शन घेवपाक? तुमी कन्सल्ट करून सुपेरियर कडेन सुद्दां नोटीस पावला सर। शुक्रारा दीस पावला, बिरेस्तारा दीस ताका पावला। कन्सल्ट करपाक टायम दिया मरे ताका। बरं, कितलो टायम जाय सर? तुम्ही आमचें आंदोलन थंड करपाचो हो प्रयत्न न्ही? सगळें केला, डेप्युटी कलेक्टर, SP, सरपंच महोदय तुमच्या लेटराचेर डिसिजन घेवपाक आमचे PI सराक 24 वरांचे टायम दिवया कळ्ळें न्हू।